भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अनिल होबळे हांच्या वाडदिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्यात उपसभापती वाघ हांकां अस्वस्थ दिसपाक लागले तेन्ना तांकां बांबोळे उपचारा खातीर दाखल केले। डॉक्टरांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार वाघ हांकां काळजाचो आताक आयला आनी तांचेर उपचार चल्ल्यात। आयतारा आमदार वाघ हांकां गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचारा खातीर दाखल केल्ल्याची म्हायती मेळटनाच आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार, आमदार सुभाष फळदेसाय, आदले आमदार दामू नायक, सभापती अनंत शेट आनी हेरांनी आमदार विष्णू वाघ हांची विचारपूस केली। आयज म्हाका दिसता खुबशे तांचे शेड्युली बिजी आशिल्लो, खूब स्ट्रेनी जाला, पूण थंय तांकां अनइजी फील जावपाक लागलें म्हणून हांगा हॉस्पिटलांत हाडल्या। इज अंडर टोटल ऑब्जर्वेशन ऑफ द कार्डियक युनिट। दी एंजिओग्राफी केल्ली आनी फाउंड सम ब्लॉक्स विच इज ऑल्सो रिमूव्ड, क्लियर्ड. नाव इज अंडर ऑब्जर्वेशन. His stage is out of control, danger now. हय, इट्स अंडर ऑब्जर्वेशन. सो ते फाल्यां मागीर ह्याच टायमार आमकां कितें तें सांगतले एक्झॅक्ट. कितले दीस रिकवर जावपाक कितें सांगलें? हांव मेडिकली हांव नको, पूण दोतोरान सांगलें 24 to 48 hours आर अंडर ऑब्जर्वेशन तांकां दवरचें पडटलें.